प्रोग्राम राबयल्लो आसा तो होमस्टेड गार्डनिंग अंडर आमी राबयल्लो आसा। तितून आमी माड दिल्ली आसा, पेरू दिल्ली आसा, लायम दिल्ली आसा। तर आमचो हेतून एकूच उद्देश म्हटल्यार की घराघरांनी एक तरी झाड लावपाचें। तशेंच जर बाईच्या परिसरांत जर तुमी झाडां लायली जाल्यार ती आमच्या सरान सांगल्या प्रमाणे ती सारकी काळजीपूर्वक घेवन जो सारको आराखडो दवरून ती लावपाची खूब गरज आसा। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर म्हळ्यार आमचे एक अशें सबंद जे शेतकार जे आसात एक खूब असो उपक्रम सुरू करतात, राबयतात, तो म्हळ्यार झाडां वाडपाचो। आणि आमच्या प्रेरूळ मतदारसंघांतल्यान पयलेच विलेज पंचायतीक आमी आज हो कार्यक्रम घडयतात। आणि आमच्या बरोबर उपस्थित आसात आमचे सरपंच म्हणजे मित्र सुनील भोमसर, फोंडा झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर प्रज्ञा तळवळकर, त्याचप्रमाणे आमचे पंच सदस्य वर्षा नाईक, त्याचप्रमाणे म्हजो मित्र भूम नागरीक समितीचो अध्यक्ष दिगंबर नाईक, बाकीचे सगळे हांगसरले ग्रामस्थ शेतकार, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार। आज खूब बरें दिसता की गोंय सरकाराचो एक उपक्रम जे पावस सुरू जातनाच आमचे पर्यावरण जे आसा त्याच बरोबर झाडां जे फ्रूट बेरिंग ट्रीज जे आसात किंवा आमचे सावळी देणारे जे ट्रीज जे आसात ते सातत्यान शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दितात, जेणे करून तातूंतल्यान शुद्ध हवा, तातूंतल्यान आमकां सावळी, तातूंतल्यान जी सुपीक जमीन जी आसा ते जमनीची कुयदाद, ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर आमकां खूब उपयोगी पडटा। आणि म्हणूनच आज अशा वेळाचेर भूम नागरीक भूम पंचायतीचे शेतकार जे आसात तांकां हें रोपटें वाडपाचो आमी कार्यक्रम केल्लो आसा। म्हजे इतलेंच मागणें आसा की हें झाड आमी दितात किंवा माड दितात किंवा पेरू दितात किंवा बाकीचे लिंबू दितात, ही सगळीं झाडां दुसऱ्याक त्रास जाता तशी रोवपाक जायना। आणि खास करून माड रोयता आसतना जबाबदारी घेवपाची गरज आसा, कारण लोकांची घरां ही सगळीं लागीं आसल्या कारणान व्हड जेन्ना माड जाता तेन्ना वेळाचेर तो त्या घरा खातीर धोकादायक जावपाक शकता। आणि अशा विचार एक असो हाडपाक जाय की कोणाकूच त्रास जावपाक जायना, त्या दृश्टीकोनान ही एक जबाबदारी आजच्या प्रत्येक समस्त गोंयकारांनी उबारची। काही गोष्टी अश्यो आसतात की कोणाक एखादे ना हांगाच रोवपाक जाय अशे तरेचो एक हट्ट धरून आसतात, पण भावनो हो निसर्गाची एक देण जावन आसा। हे निसर्गाचें रक्षण करप, हे निसर्गाक राखप ही आमची प्रत्येकाची जबाबदार आसा। पावसाळ्याच्या दर वर्सा प्रमाणे आम्ही मनोमहोत्सव साजरा करतात। त्या निमित्तान आमच्या हांगसर हजर आसा आमचो आमदार पेरू मतदारसंघाचो बाई गोविंद गावडे, तशें एग्रीकल्चर ऑफिसर स्टाफ, म्हाजे वांगडी पंच वर्षा नाईक, तशेंच भूम नागरीक समितीचे अध्यक्ष दिगंबर नाईक, सगळे आमच्या गांवचे ग्रामस्थ। खूब उमेद दिसता, पयलेच वेळा आमच्या ग्राम पंचायतीन आमी आयज पयलो हो कार्यक्रम वनमहोत्सव कार्यक्रम कोकोनट ट्री डिस्ट्रिब्युशन हांगसर आयज भोवमान केल्लेलें आसा। दर वर्सा प्रमाणे आमी कोकोनट ट्रीज तशें बाकीचे इतर प्लांटेशन आमी दिता ग्रामस्थांक, कारण ग्रामस्थांक आमी फुडें येवपा खातीर खुबशें प्रोत्साहन करता। कारण एग्रीकल्चर जे आसा जे सगळ्यांनी कल्टिवेट करपाक जाय, कारण आयज स्वता जे आपूण स्वता मेहनत करून कल्टिवेट करता तें फूड बरें आसता, कारण आरोग्याक सुद्दां बरें आसता। कारण ट्री प्लांटेशन ते पावसाळ्यान प्रत्येक ग्रामस्थान एका मनशान एक झाड रोवपाचें अशें आमकां दिसता, कारण जे प्रदुशीत हवा आसा जे आमच्या आहारा खातीर बरो एनवायरमेंटल बरें दिता, तितूनसून आमी जी वायट हवा जी आसा त्यो झाडां लायल्या कारणान बरी आमी घेवंक शकता। आनी ग्रामस्थ खुबशे सहकार्य करता कारण प्लांटेशन करपा खातीर। इतलें सांगून हांगसर आमच्या आमदारान उपस्थिती आयली आनी आमकां डिस्ट्रिब्युशना खातीर सहकार्य केलें। देव बरें करूं।